मानिवंत आग्नेल समाजांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो 5व्या नोवेनाचो विशय. आमकां देवाचेर बाबार दवरून जियेतल्या मनशांक समाजांत जबाबदारी आसा. समाजीक सेवा आनीक समाजीक कोरण्यो ह्यो दोनूय वस्तू सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव दिता. ह्या मिसाची किरीत इंतेसांवा लिएरा मानेवंत आग्नेला मोजुतीन पूर्ण पेकोनी मागता गॉरिटी आफोन्सो आजोसी. फॅमिलीक बरी भलायकी मागता जाकारियस आनी सोफिया वाज आगसाई. लेसन जोल्म दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता लावरिता फर्नांडीस नुवे. यादनिका केवका दिवंक सगळीं उबीं रावया आनी प्रवेश गीत गावया. Sauya, Supriyami, lagi sorya, dunia deva bakanuya, anodamso tagasuya, tarona tu kodob dunia, jivita tu suru dunia. आमका भुरग्याक तूं वाडा तुझ्या राजान करून पावोय. तारोणा तूं खोडोब दुनिया, जिविता तूं सुरू दुनिया. आमका भुरग्याक तूं वाडा तुझ्या राजान करून पावोय. Sauya, Supriyami, lagi sorya, dunia deva wakanuya, anodamso tagasoya. Tarona tu kodob dunia, jivita tu suru dunia. आमका भुरग्यांक तूं वाडा तुझ्या राजान करून पावोय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
मोगाल बाबा भयणीनो, बावतिस्मा वरवीं आमी सगलीं जेजूची पाटलादारां जाल्यांत आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूचो पाटलाव करता. आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आमचो विशय मान्यवंत आग्नेल समाजान सुबागेलीपणान जिवंक नमुनो. समाजान सुबागेलीपणान पावल मारूंक आमी समाजीक मनशां समाजाच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक आमकां खास जबाबदारी आसा. मान्यवंत आग्नेलान गृहस्कायेक आनी पदवी सोडली आनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावुरलो आनी हे तरेन समाजान सुबागेलीपणान जियेलो. जेजून सदांच आपल्या बापाची खुशी केली. ताणें दुबल्यांची पदवी आनी होक नान तसल्यांची सेवा चाकरी करून फुडें गेलो. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून सगल्या वायटांचेर निशेध मारूंक समाजान सुबागेलीपणान जिवंक ह्या मिसा बलिदानान मान्यवंत आग्नेलाचे विनवणेन आमकां कृपा आनी बोल मागुया. आनी जितले पावटी आमचे भितर देवान घातलेलें बरेपण समाजाच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आमी चुकल्या आनी बागेलीपणान आमी जिवंक ना, ताची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगळीं आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आनी विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या नोवेनांत किरीत भाशेन आमच्या भुरग्यां पासत आनी देव आपोवण्या पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सोमेस्त भावार्थ्यांक मोगाचे सुपूर्णायेक तूं आपयताय. तरी तुज्या पुताचो अदीक लागशिल्लो पाटलाव करूंक तांचे मदल्या जायत्या जाणांक तूं उपजयत आसाय. मोटवाशी जिवितांत तुजे सेवेक तुवें विचून काडलें ती आपल्या जिवितांत तुज्या राज्याचो उपकार जावन हेरां मनशांक संपूर्ण मोगाचे वाटेक ओडूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयले ते सुनोद केल्ले भावार्थी तटाकले.
कित्याक ती आठवो भासो उलोयताली आनी देवाक वाकाणटाली तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडावूं येत. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण ताणें तांचे कडेन मागलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, soy. Soy, soy, sorbesporak soy, soy. Puri baboy, koshi sogli. Zurek vorta, ravya ami. Kitle bore, kitle sobi, sobi. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, 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 soy. Sorbesporak soy, soy. Soy, soy, sorbesporak soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. चॅरिकेक तावन शिसांक घेवन जेजू लोकांचे ओड जम्या बराबर वेताना बार्थिमेव म्हणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्याचे देगेक भिकेक बसून आसलो. जेजू नाझारेतकार येता म्हूण आयकतूच तो अशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. आनी साबार जाणांनी ताका बोबाड केली आनी वगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. जेजू थांबलो आनी ताणें ताका म्हळें, ताका हांगा आपयात. आनी ताणीं त्या कुड्ड्याक आपयलो. ताणीं सांगलें, धीर दवर, उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुब्बो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हळें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? गुरुशी, म्हाका नव्यान नोदोर येशी कर. जेजून ताका म्हळें, वस, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नोदोर आयली आनी तो ताचे सांगाती चलूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाच्या विशयाचेर आमी नदर मारता तेन्ना हो आयचो विशय आमकां दर एकल्याक आमच्या भितर आसलेलें बरेपण समाजाच्या बरेपणा पासत वापरूंक उत्तेजन दिता.
आमच्या भितर आसलेलें बरेपण समाजाच्या बरेपणा पासत वापरून सोबागेलीपणान समाजांत बरें करूंक वावरूंक आमकां आपयता. आयचे नोवेन भुरग्यां आनी आपोवण्या पासत भेटयिल्ल्यान होच विशय हांव 2 भागांनी वांट्टा. पयले सुवातेर आमच्यांनी कुटुंबांत कशें बरेपण हाडूंक जाता आनी दुसरे सुवातेर आमच्यांनी समाजांत कशें बरेपण हाडूंक जाता. कुटुंबांत आमच्या सांगाताक आमची भुरगीं जीं येतात. म्हज्या लागीं हांगासर एक फूल आसा. हांवें जर तुमकां विचारलें हे फुलाचें आपोवणें कितें काय म्हणून दुबाविरें तुमी दरेकली म्हाका सांगतलीं हे फुलाक देवान जरी तर रोचलां ताका सोबिताय दिल्या जाल्यार ताचें कार्य तो परमळ जो आसा तो सगल्यांक शिपडावंक. देवान म्हजे आनी तुजे भितर असलोच परमळ घातलेलो आसा आनी ह्या फुला सारको हांव म्हजे भितर आसलेलो बऱ्या गुणांचो बऱ्या तत्वांचो परमळ जरी तर सगल्यांक शिपडायना पयले सुवातेर म्हज्या कुटुंबांत शिपडायना जाल्यार भावना. दुसरे सुवातेर आतां आमी थोडीशीं कुटुंबांतलीं भायर या. आमकां देवान दर एकल्याक समाजांत बरेपण हाडूंक एके भाशेन रोचल्यांत. बिशप पर्सिवल फेर्नांडीस हो आपल्या एका पुस्तकांत आमकां बरोवन अशें सांगता. एक म्हणटात थवय आसलो आनी ह्या थवयाचें एक बॉक्स आसलें आनी ह्या बॉक्सांत तो आपली सगलीं हातयारां घालतालो. थवय म्हणल्यार कार्पेंटर. आपली सगलीं हातयारां त्या बॉक्सांत दवरतालो. तो म्हणटा एका दिसा अशें घडटा ह्या बॉक्सांत जितलीं हातयारां आसलीं त्या हातयारां मदें जी आतोडी आसली म्हणजे हॅमर तो सगल्या त्या हेर हातयाराचो राजा आसलो अशें तांणी थारायल्लें. एका दिसा ती येवचितात सगलीं हातयारां म्हणटात आमकां हो हॅमर आसा आतोडी आसा तो राजा म्हणून नाका ताका ते बॉक्सांतली काडून आमी भायर घालया. आनी ती आतोडी म्हणटा कित्याक लागून तुमी म्हाका भायर घालूंक सोदतात आनी जरी तर तुमी म्हाका भायर घालूंक सोदतात परवा ना पूण हांव बॉक्सांतलो भायर वेतां तसो जे हिळे आसात नेल्स आसात त्या बॉक्सांत तेवूय भायर वेतात जाल्यार हांव भायर वेतलो ना जाल्यार हांव वचोंक तयार ना. आनी हिळे म्हणटा कित्याक लागून तूं म्हाका भायर घालूंक सोदता आनी ही आतोडी म्हणटा तूं दुसऱ्याक जाय तो तोपता दूख दिता. आनी तेन्ना हिळे म्हणटात हांवूय ह्या बॉक्सांतलो भायर सरोंक तयार पूण म्हज्या सांगाताक जी फुरवत आसा ती भायर सरता जाल्यार हांव भायर सरता. आनी ती फुरवत म्हणटा हांवें कित्याक भायर सरचें आनी हे हिळे ते फुरवतीक म्हणटा तूं दुसऱ्याक कातोरता. आनी तेन्ना ती फुरवत म्हणटा हांवूय भायर सरोंक तयार ह्या बॉक्सांतले पूण त्या बॉक्सांत सँड पेपर आसा जो आमी घासतात लाकडाक तो भायर सरता जाल्यारूच हांव भायर सरता. आनी तो सँड पेपर म्हणटा हांवें कित्याक भायर सरचें. आनी ती फुरवत म्हणटा तूं दुसऱ्यांक घासून सारको तांची सोलां काडटा सोलता सगल्यांक. हे भाशेन त्या बॉक्सांत आसलेलीं दर एक हातयार एकामेकाचेर घाराणें घालतात आनी सगलीं त्या बॉक्सांतलीं भायर पावतात. आनी तेन्ना तो थवय पावोन सरता आनी तो थवय म्हणटा आयज म्हाका एका लाकडाची जेजूची बरी इमारत करूंक जाय. आनी हो थवय कितें करता त्यो सगल्यो वस्तू वापरता आनी एक लाकडाची सोबीत जेजूची इमारत तयार करता. आतां ह्या थवयाच्यान त्यो सगल्यो वस्तू नासतना ही इमाज तयार करूंक जायनासली. तो थवय त्या एकूय वस्तूक भायर येना कित्याक तांचे भितर जे वेगवेगळें बरेपण आसलें तें जरी तर सांगाताक तो घेना जाल्यार तो जेजूचो रूपकार ती जेजूची इमाज तो तयार करूंक शकना. आमी दरेकलीं जेजूच्या वा देवाच्या टूल बॉक्सांतलीं सगलीं हातयारां देवान आमकां एका बॉक्सांत घातल्यात. आमकां वेगवेगळे गूण दिल्यात पूण आमी एकामेकाक भायर रावन जरी तर आमचें बरेपण दुसऱ्याक शिपडावंक सोदतात जाल्यार स्वताक कोणाक भायराय नासतना आमी सगळीं एकठांय येवन आमचें बरेपण दुसऱ्याक शिपडायता तेन्ना समाजांत जायतें बरें येवंक शकता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां देव धर्मदूताच्या इतिहासांत आमकां मेळटा पेद्रू जेन्ना मागणें करता तेन्ना देवाचो आत्मो विदेशाचेर तसो भावार्थ्यांचेर देंवून येता आनी हे जे भावार्थी आसले
ते विचार करतात आत्मो फकत आमकांच मेळोंक जाय आसलो ते विदेशाक कसो मेळ्ळो. एक वस्त आमकां थावी जाता, हांव विदेशी, हांव भावार्थी म्हणून देव आमकां भायर येना. देव आमचे भितर आसलेलें बरेपण पळयता. जाल्यार हांव आनी तूं कोण? दुसऱ्या भितर आसलेलें बरेपण भायर हांवक, दुसऱ्याक भायर रावन म्हजीच वडवीक दुसऱ्याक दाखोवंक. देखून जेन्ना आमी सगळीं सांगाताक वावुरता, एकामेका भितर आसलेलें बरेपण समाजाच्या बरेपणा पासत वापरता, तेन्नाच देवाची जायतीं बेसांवां आमच्या जिवितांत भितर येवंक शकतात. आयच्या शिव वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना जेजू सगल्यांक बरें करीत गेलो. कोण भावार्थी, कोण अन भावार्थी हें जेजून पळोवंक ना. कोण वयल्या दर्ज्याचे मनीस, कोण सकयल्या दर्ज्याचे मनीस हें जेजून पळोवंक ना. देखून आमकां आयच्या शिव वर्तमानांत मेळटा जेजू त्या कुड्ड्याक बार्तिमेवाक बरो करता. आतां जेजू ते वाटेन वेतालो, त्या कुड्ड्याच्या जिवितांत कशे भाशेन जेजू बरेपण हाडटा हें आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता. 3 वस्तू आमी थंयसर पळयता. पयले सुवातेर त्या कुड्ड्याक समाजान भायर आयलोलो. जायतीं वर्सां त्या सुवातेर बाबडो बसून आसलो, कांय दिश्टी पडनासलें. कोण कितें घालता तें खातालो, पूण समाज पयस दवरतालो ह्या मनशाक. म्हणजे भायर आयलोलो समाजान. दुसरे सुवातेर एकसूरपण ताच्या जिवितांत, तो एकसुरो आसलो, एकसूरपण अणभवतालो, कित्याक कोणूच ताची खबर घेवंक येनासलो. आनी तिसरे सुवातेर तो चिंत्तालो आपूण मोलाचो न्हय, म्हज्या भितर कांयच बरेपण ना, हांव समाजांत कोणाकूच कित्याकूच उपकार ना तसलो. जेन्ना तो तशें चिंत्ता, जेजू ताचे विशीं तशें चिंतिना. देखून ताका सोयेक मेळटा. जेजू ते वाटेन वेताना तो बोवाळ करता, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर. एकूच फावटी म्हणून ओगी रावना, परतून परतून तीच उतरां म्हणटा आनी जेजूच्या कानार सादतात तीं उतरां. आनी लोक ताका कितें करता, आडायता. लोक ताका थंय धमकावन थंयच दवरूंक सोदता. आनी जेजू म्हणटा ताका आपल्याशी हाडात, आपल्याशी हाडात. आनी जेजू ताका विचारता, हांवें तुका कितें केल्लें जाय तुजे पासत? पयलीच फावटी कोणें तरी ताका म्हणलोलें, सो मोग ताणें एके भाशेन आपणायलो. कोणेच केन्नाच विचारूंक ना तुवें खायला जेला, तुजें जिवीत कशें चलता, कोणेच विचारूंक ना. जेजून पयलें विचारलें ताका, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी रोखडोच जबाब कितें दिता, म्हाका म्हजी नदर येशी कर, म्हाका म्हजी नदर दी. हो मनीस खऱ्यांनीच कुड्डो आसलो. आयज जरी तर आमी पळयलें जाल्यार आमी जायतीं जाणां दोळे आसुनूय कुड्डी जाल्ल्या भाशेन जियेता. समाजान जें कितें वायट चलता तें आमकां दिश्टी पडना. समाजान जें कितें अन्याय अनीत चल्ल्या ती आमकां दिश्टी पडना. जेजू आमकां काय बरें उदाहरण दिता. ह्या कुड्ड्याक ताणें नदर दिली आनी जेजू फाटल्यान तो गेलो, म्हणजे ताचे भितर बरेपण आसा हें जेजून ताका दाखयलें. आनी तेंच बरेपण शिपणां घडये तो जेजू फाटल्यान गेलो. देखून म्हजें आनी तुजे भितर घडयेक आमी कुडीन कुड्डी न्हय, पूण आत्मीक वाटेन जायते फावटी आमी कुड्डी जाल्लीं आसात. हें कुड्डेपण काड म्हूण जरी तर जेजून आमकां प्रश्न केलो, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय, आमचो जबाब होच जावन दी, आमचें आत्मीक कुड्डेपण काड. समाजान जें कितें वायट चलता ताचेर निशेध मारूंक आमकां नदर दी. समाजांत जें कितें पर्यावरणा आड चलता, जें कितें लोकांक ना तसलें येवंक जायते फुडारी आमचे वावुरतात, हाडूंक वावुरतात, तसल्याचेर तसल्या वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. आनी तेन्नाच जें कितें म्हजे भितर बरेपण आसा देवान घातलां ताचो फायदो हांव समाजाच्या बरेपणा खातीर जाता. समाजान बरेपण शिपणां. आयज ताच्या नोवेनाच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया. म्हजें आनी तुजे भितर जें देवान बरेपण घातलां तें बरेपण आमी फकत आमच्याच बऱ्या पासत न्हय, पूण समाजाच्या बऱ्या पासत शिपणाव आनी हो जेजूच्या बऱ्या तत्वांचो परमळ सगळ्याक शिपणावन कोरी क्रिस्ती भावार्थी कशी आमी जिवंक देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.
उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमचो जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. पवित्र सोबेचे वडील पाप साहेब पाद्री तशेंच म्हत्वाची समाजांत जायतो बरो वावर कोतात. तांणी पवित्र सोबेची समाजीक शिकवण अदीक नेटान प्रसिद्ध करून आपलें सहभागेलीपण दाखोवंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक आपल्याक समाजाच्या बरेपणा पासत विचून काडल्यात म्हूण जाणा जावन समाजांत वायट चलतल्यांचेर निशेध मारूंक आनी एकवोट हाडूंक सहभागेलीपणान वावरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या समुदायांत कोण नासलोल्यांक पावूंक पिडीवंतांक भेट करून आनी गोरजेवंत भाव भयणीक आदार दिवंक समाजांत सहभागेलीपण वाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमी आमचे जण एकल्या पासत मागुया. समाजांत चलतल्या वायटा विशीं हुस्को दवरून आमचे गोराब्यांत तशेंच गांवांत नव्यो आनी मनीस उदरगतीच्यो येवजण्यो तयार करूंक सहभागेलीपणान ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी गोटाय मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यांत ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमचे भितर तुवें घातलोलें बरेपण समाजाचे आनी दुसऱ्याच्या बरेपणा पासत सहभागेलीपणान वापरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ती आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Cerunia sove, amci casa dovorta, Konkani duk surangele, Jesu tu kabetoita, Jesu tu kabetoita. Utkacha tembia vori, amka tuja gerokta, kursace tuje bori, Jesu muchatarona, kursace tuje bori, Jesu muchatarona. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या देवाक सोरेस्पोर मानून घेवं. प्रेतीच्या बापा, हो दिनवासनेचो यत्न दयाळपणी मानून घे. त्यागी जिवितान तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक संतोशान मुखार सरतात तांकां भावपणी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आनी देवाच्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक फावो कर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. पवित्र Dolbaraco sorvespor tu. Povit, dolbaraco sorvespor tu. Sorgani ସଂସାର ବଜା, svoj bovan. Sorgani ସଂସାର ବଜା, svoj bovan. Sorgi, tu kasoj svoj. Sorves poracina, taka soj. Sorves poracina, taka soj. Sorgi. morponci. तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आमी होवडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो, आमी तुजें मरण भुरगुटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजी इश्टागोतीत मेल्या समेस्तांक तुजी परजोळीत मुखामोल पळयूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पुती जुजे, बागीवोन दोरदुता आनी सोरकाळीक तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायट्यांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायट्यांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तूं आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते सगळे आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
जावो तितली भलायकी. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या चाकरांक ह्या आत्मीक खाणा पिवणा वरवीं गोठाय दी म्हूण आमी मागता. शिव वर्तमानाच्या आपोवण्याक विस्वाशी रावून सोमेस्त मनशाक तुज्या पुताचो उपकार ती जावं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसात. आयज मिसाचें बलिदान आमचे पासत भेटयलां फादर मिल्टन रॉड्रिगीस, पिलार संस्थेचो वांगडी, कॉलेजीन प्रोफेसर, कोंकणी भाशेन शिकयता. ताका आमी दिनवासता आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागतात. कोलोन्यो कोंकणी बायबल डायरी 2023 ते विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. फादर आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कॉन्व्हेंटाच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणभव घेवचो. कोणाकूय झाडां पाल्याची वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या इश्टॉलान मेळटात. तुमी वचून पळोवची आनी तुमकां गरजेक पडटलीं जाल्यार विकतीं घेवची. आमी जाणात पाद आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांक मजत फाव जाता. जायत्या जाणां सवें वत्सऱ्या मिलाग्र्यो जातात. आमी देवाक दिन वाचतात. तातूंतली आयज एक सेलिना फेर्नांडीस कानाकोना पालोलेतावन बरयता. म्हज्या गोरकाराक अकस्मात एका दोळ्यान दिसना जालें. तेन्ना ताका हांवें दोतोराक दाखयलो. दोतोरान तपासून आदल्या माराक लागून दोळ्याक क्रॅक आसा म्हटलें आनी ऑपरेशन करूंक चड फेरीकाचें, लेन्स बसोवंक जावचें ना आनी ऑपरेशन केलें जाल्यार ताका दिसतलें म्हूण फक्त 1% गॅरंटी दिता म्हूण दोतोरान सांगलें. हें आयकून हांव दुखी जालीं. पूण मान्यवत आग्नेलाचेर भावात दवरून ताका हांव सदांच मान्यवत आग्नेलाची फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दितालीं. परतून हांवें ताका चॅकअप करूंक दोतोरागेर व्हेलो. तेन्ना दोतोरान म्हाका विचारलें, ऑपरेशन करूंक जाय? हांवें मान्यवत आग्नेलाचेर भावात दवरून होय म्हणलें आनी ऑपरेशन बरे भाशेन जालें. आतां 2.5 म्हयने जाले. म्हजो गोरकार बरो आसा आनी ताका दिसती पडटा. हांव देवाक दिन वाचतां. मान्यवत आग्नेला वरवीं हो व्हड उपकार फावो केल्ल्या पासत आनी बेगीच देवान ताका सांताचो मान फावो करूं म्हूण मागतां. असलीच आमची भावना, आमची मागणी, आमचें दूख, आमचें एकसूरपण वा आमची कुशालकाय आनी दिनवास घेवन मान्यवत पाद आग्नेलाशी आमी आयल्यात. आतां आमी उपकार मेळोवंक मागणें करुया. सगळीं उबी रावया. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी वत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवत आग्नेलाच्या भाग्यो जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण खाळसातावन मागता. तशेंच आतां मान्यवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार
तुजी गरज सांग. आयचे नोवेन खरीत आमी देव आपण्या पासत भेटयला. आमच्या कुटुंबांतली देव आपोवणी उत्पन्न जावंक मागुया. SSC आनी 12वी शिकतलीं आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षा करतात. तांकां शांत मन बरें गिन्यान मागुया. तुमी जायती जाण वो थोडी कोणूय पिडेत आसतली. तुमची पिडा घेवन तुमी पाद आग्नेलाशे आयल्यात. तशेंच आमकां जायत्या जाणांनी सांगलां आपल्या पासत मागूंक. तीं आतां हॉस्पिटलान आसात, घरान अंथरुणार आसात, पड्डेसान आसात. कांय कांय कारणाक लागून येवंक जायना. तांचे पासत मागुया. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयत हांव. मान्यवत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळूंक मागणें म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. अगणीत काकुतीच्या देवा, ओगोणी काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून पडून तुज्या पांया सोशी तुझ्या पांया सोशी आमी मागता. आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खोशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मान्यवत आग्नेलाक मान्यवत आग्नेलाक सांताचो मान सादाचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे, आमचे पवित्र सभेचे, इगोर्जेचे इगोजेचे उगोट पुरगोटणे उद्देशी उगोड परगोटणे उद्देशी मागता. मागता. आमच्या सोमिया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. आमेन. मानवत पाद आग्नेल माग माग आमचे पासून. आतां गायन जाल्या उपरांत इगोर्जेन पिडेवताचेर मागणें आसतलें. तुमी वचूंक येता. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे आवड उपकार. आमकां तूं साडू नाका. ह्या परदेसान आमकां धाड. स्वर्गांत तुजो आदार. हें गोंय आमचें बागीचें तुझा मोडाचें देणें. बालाक मेलाचें पायणे घालूंक ताका भाग मेळ्ळें. बालाक मेलाचें पायणे घालूंक ताका भाग मेळ्ळें. Follow me, and I will make you fishers of men. Are you willing to